सत्तरी, सांगे, दारबंदोरा, काणकोण, केपें ह्यासारख्या गोंयांतल्या साबर रानवटी वाठारांतल्यान गांवकारांक सुटके उपरांत कितलेशेच दशकां पोन्ने रस्तो जोडपाच्या समस्यांक तोंड दिवचें पडटा। जेन्ना जेन्ना थळाव्या पंचायत वा आमदार रस्तो उदरगतीचेर भर दिवपाचो यत्न करतात तेन्ना रान अधिकाऱ्यांचे आक्षेप प्रकल्पांक कळाव करतात आनी भितरल्या गांवांक अजूनय मुळाव्या प्रवेशा खातीर संघर्ष करचो पडटा अशें रहिवाशांचें म्हणणें आसा। पारंपारीक गांवचे लोक आशिल्ल्या ह्या पयसुल्ल्या वाठारांनी भलायकी, शिक्षण, येरादारी सारकिल्ल्यो गरजेच्यो सेवा मेळोवपाक अडचणी येत आसात। परत परत यत्न करून लेगीत कायदेशीर प्रक्रिया करून मान्यताय दिवपाक वर्सां लागतात आनी शेकड्यांनी कुटुंबाच्या दिसपट्ट्या जिणेचेर परिणाम जाता असो थळावे लोक दावो करतात। ह्या विशयाचेर उलयतना मंत्री सुभाष फळदेसाई हांणी सांगले, वन खात्या कडेन सातत्यान समन्वय साधून सगळ्यो गरजेच्यो कायदेशीर लीगल फॉर्मॅलिटीज पुराय करपाचे आनी प्रश्न सोडोवपाचे यत्न सुरू आसात। मुळाव्यो सुविधा भितरल्या भागा मेरेन पावपा खातीर सरकार वावुरतात अशें तांणी सांगले। पर्यावरणाची राखण आणि गरजेच्या ग्रामीण मुळाव्या साधन सुविधांचो विकास हाचे मदीं चालू आशिल्लो समतोल ह्या विशयाचेर उजवाड घालता। तर तुम्ही वेस्टर्न घाट्सान भितर आसतले, सत्तरी आसतले, वाळपय आसतले किंवा आमचे सांगे भितर आसतले, दारबांदोडा आसतलो किंवा आमचे काणकोण मतदारसंघ आसतलो, केपें आसतलो, ह्या एरियेन भितर तुम्ही पळयलें जर जायत जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांत भितर रावपी जे एन्शंट आमचे सिव्हिलायझेशन आसा ह्या लोकांक आयज त्रास जावपाक लागले आसात। आमी कांय प्रमाणात मानगड आसतले, कर्ला आसतले, काजूवट्टो आसतले किंवा साळजिणी आसतले किंवा तुडो आसतले ह्या भागांनी रस्ते व्हरपाक आमी सक्सेसफूल रित्या प्रयत्न केले आणि तातूंतल्यान तांचे कडेन झुंज दीत आमी आयज थंय पर्यंत रस्ते पावयले। अजून आमच्या भागांतले दापोडे म्हणा किंवा आमचो कुमारी म्हणा ह्या भागांनी आमच्या कुत्र्यान ह्या भागांनी रस्ते अजून जावपाचे आसात। आमी जर कायदेशीर कितें जर तांच्या पोर्टलाचेर घाल म्हणटात त्या पोर्टलाचेर घाले जर जाय जाल्यार ते बेंगलोर दिल्ली भोंवत उरता आनी 5-6 वर्सां आमकां ताजो अंदाजय लागना। म्हणटकच सरकाराचे कडेन आमी फॉरेस्ट मिनिस्टरा कडेनय उलयतात ज्या पद्दतीन आयज सांग्यार आमी ह्या सगळ्या संकटाचेर मात करून केल्ले आसा ह्यो पळयतले की दुसरे कडेन सत्तरी भागान बिगान अशेच हें आसात। पूण म्हजी प्राथमिकता आसा खंयचेय जे कितें कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करपाक जाय ते आमी पूर्ण करतलेच, पूण तेय करना जर जायत जाल्यार फोर्सिबली आमकां रस्ते घालचे पडटले, कारण ती लोकांची गरज आसा। ते लोक 700-800 वर्सां ह्या भागांत भितर रावल्ले आसा। म्हणून आमचे प्रयत्न तुम्ही पळयतात की प्रत्येक दिसाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन आमचो संघर्ष आसता की ह्या लोकांक तांच्यो मूलभूत सुविधा दिवपा खातीर। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।